स्वराजोर चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराजोर चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परसोडारू स्वर्गीचो आमचो देव आमचेर वागयता सोमेसा लागीं आपयता आपणाचे बोधीचो वयता परसोडारू स्वर्गीचो आमचो देव आमचेर वागयता सोमेसा लागीं आपयता आपणाचे बोधीचो वयता परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोग जावन आसा आमचे क्रिस्ती जिविताचे मास. देव म्हणल्यार मोग आनी ह्याच मोगान देवान आमकां सगल्यांक रुचल्यान. देवाचे आनी पेल्याच्या मोगाचेर आटापून जेजून आमकां 2 आज्ञा दिल्यो. होच देवाचो मोग आमी जिवंक जेजू आयज आमकां आपयता. आयज आमी बागयोन विन्सेंट de पॉलाची परब समोर रमता. ताणें आपल्या जिवितान ल्हान दुबल्यांचो खूब मोग केलो. ताच्या असलें कालीज आमकां मागतना आमच्या गांवांत वावुरतेल्या SSVP संस्थेचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद आमी आनी देणी मागुया. भाव भयणीनो, हे मिसांत आमी देवाक आर्गां दिता. इतलीं वर्सां जालीं सेंट विन्सेंट de पॉल सोसायटी ह्या गांवांत वावुरता. जायतीं तांची वांगडी मरून गेलीं. तांकां देवान सासणीक शांती दिवंक मागतना वांगडी आसात तांकां बरी भलायकी, वावर करपाची उर्बा आनीक दुबळ्यांचो हुस्को फावो कर म्हूण मागुया. तशेंच मागुया सगल्या संवसाराक शिंपडलेल्या विन्सेंट de पॉल संस्थेच्या वांगड्यांक. सगल्या संवसाराक ही संस्था दुबळ्यां खातीर वावुरता. तांकांय देवाची कृपा आनी आदार मागुया. तशेंच मागुया सोंपून गेल्ल्या जॅक सांतान डिकोस्ता आनी मिंगेल डिकोस्ता हे आमचे भाव भयणां. मागुया आपलो वाडदीस समोर रमतल्यांक आयज देवाची बरी भलायकी आनी आशिर्वाद फ्रांसीस शावियर फेर्नांदीस, इजाबेला राउजो, शॅरन आल्मेदा, विन्सी आल्मेदा, तशेंच लोगणीक वर्साचो दीस फ्रांसीस शावियर आनी लोर्दिना फेर्नांदीस. मागूंक लायला तसोच वाडदीस एलिस रिबेरो आनीक थँक्स गिवींग फ्रांसिस्का माशादो आनी फॅमिली. खेरीत विनंती, एक आमचो भाव आल्बर्ट आझावेद ऑप्सेगाक सांपडून हॉस्पिटलांत आसा. ताका देवान पिकोवणी फावो करूंक ताचे खातीर हे मिसांत खेरीत भाशेन मागुया. आनी आमची मागणी देवाक मानता ते भाशेन जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवान एकामेका लागीं बक्षणी मागून मिसा बेटीक तयार जावया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावणानो म्हजो
सगुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून थळान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बूड अपराध हे सौभाग्य सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो प्रार्थुया कोनवळे बाप्पा दुर्बळांचे कोश्ट ओळू करूंक आनी तरणाट्यांक याज्ञिकपणाचें शिक्षण दिवंक आकारूंक तुज्या याज्ञिकाक भाग्योन विसेंतीक याज्ञिकी सुगुणांनी नेटून व्हडे उर्बेन तुवें बोल्लोय ताची शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गरजांक पावूंक आनी याज्ञिकी सेवे खातीर तुवें विंचलेले तरणाटी जेजूच्या काळजा सारके मुणयारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळूंक तेच भाग्योंत विसेंतीचे उमेदीन आमकां भोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. आमेन. झकर्याच्या पुस्तका वेले वाचप दोलबाराच्या सोर्बेस्पराचें उतर अशें म्हज्या कानार सादलें. दोलबारांचो सोर्बेस्पर अशें सांगता व्हड प्रेम आशेन हांव सियोना पासत जळटां ताचे पासत कोर रागाचें झाड म्हजे भितर पेटल्यात. दोलबारांचो सोर्बेस्पर अशें सांगता हांव परतून सियोनांत येतां आनी जेरुजाल्या मदें तिकाण करूंक वेतां. जेरुजाल्याक विस्वाशी शार म्हणटली आनी दोलबारांच्या सोर्बेस्पराच्या दोंगराक पवित्र दोंगर म्हूण पाचारतली. दोलबारांचो सोर्बेस्पर अशें सांगता म्हातारे आनी म्हाताऱ्यो नव्यान जेरुजाल्यांच्या आंगणांनी बसतलीं. आपले जाणटे पिरायेक लागून आपल्या हातांनी दांडो दवरतलीं. चेडे चेडवां खेळूंक येवन शाराचे चौक भरतले. दोलबारांचो सोर्बेस्पर अशें सांगता त्या दिसांनी हे पोरजेंतल्या उरलोल्या जोम्यांक हें अजाप दिसता जाल्यार म्हाकाय तशेंच दिसतलें कितें उलयता तो दोलबारांचो सोर्बेस्पर. दोलबारांचो सोर्बेस्पर अशें सांगता उदेतीच्या देसांतली आनी ओस्तोतेच्या देसांतली म्हजे पोरजेक सोडूंक हांव येतां. जेरुजाल्या भितर जिवंक हांव तांकां परतून हाडटलों. विस्वाशीपणान आनी प्रमाणीकपणान ती म्हजी पोरजां जातलीं आनी हांव जातलों तांचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार
जबाब सोर्वेस्पोर शिवनसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिसती पडटलो. म्हणया सोर्वेस्पोर शिवनसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिसती पडटलो. जेन्ना सोर्वेस्पोर शिवनसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिसती पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सोर्वेस्पराच्या नांवांची भोक्ती करतलीं आनी प्रिथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्याचें प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब सोर्वेस्पोर शिवनसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिसती पडटलो. जोल्मुची आसा ते नवे पिणकेक सोर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर योगांच्या योगांत हें सगळें बरयलेलें आसूं दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणा ताण सोर्वेस्परान ओडो घालो. स्वर्गांत ताण प्रिथ्वीचेर ताणें दोयार नदर घाल्ली. कोयद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मोरनाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब सोर्वेस्पोर शिवनसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिसती पडटलो. तुज्या सेवकांच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांत जिवंक मेवतलें आनी तांची संसद सदांकाल तुज्या दोड्या मुखार वाडटली. सोर्वेस्पराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुजालेम मदें ताची स्तुती करचे पासत देशां देशांचो आनी राष्ट्रां राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो आनी एका ताड्यान सोर्वेस्पराचें वंदन करतलो. जबाब सोर्वेस्पोर शिवनसार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिसती पडटलो. उद्गार Soy, 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 soy Sorbespora. Soy, 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 soy Sorbespora. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडे पासत दिवंक आयला. Soy, 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 soy Sorbespora. Soy, 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 soy Sorbespora. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora. आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या. आपणा मदें कोण व्हडलो जायत ते विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्रासलो. पूण तांच्या मनांत गोलटारीची चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो करून तांकां म्हळें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमा समेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगल्यां परस व्हडलो. जुवावान उलोवन म्हळें, गुरुजी, आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिना तसलो कोण एकल्याक हांवें तुजे नांवान देंवचार काडटा आसतना देखला आनी ताका आमी मना केला. जेजून ताका म्हळें, ताका मना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड ना तो तुमचे बागा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी बाबांनो, आज
आखे संवसाराक सेंट विन्सेंट द पॉल ह्या भाग्युंताची परब करता. विन्सेन्सियन्स म्हूण यादनीक आसात जे आपल्या आस्कऱ्याची परब करतात. तशेंच सिस्टर्स आसात भाग्यून विसेंट द पॉल हाणें सुरू केल्ले ही कॉंग्रिगेशन्स. भाग्यून विसेंट द पॉल 27 सप्टेंबराची 1660 अंतरलो. विन्सेन्सियन्स हावस आसा पॅरिसाक, थंय तो अंतरलो. पूण ताचें नांव सगळ्याक गाजलें. कित्याक ताचो भोव करून हुस्को आसलो दुबळ्यां खातीर. He was noted for his outstanding humility, constant prayer and active charity. मागण्यांचो मनीस आसलो, खूब खालती आसलो आनी आदार दिवंक दुसऱ्यांक दुबळ्यांचो मोग करूंक ताका केरीत काळीज दिल्लें देवान. आनी हाका लागून आमी सेंट विन्सेंट द पॉल हाका पवित्र सभा भाग्योंत पापसाहेब लियो XIII declares him patron of all societies committed to charitable work. ताका पापसाहेब लियो XIII हाणें जाहीर केलो सगळे दुबळ्यां खातीर गरजेवंतां खातीर पावतले संस्था आसात तांचो आस्कारी भाग्यून विसेंट द पॉल. इतलेंच न्हय, पाद्री जातात तांकां, पाद्रीपणाचें शिकोवप करतात तांकां दुबळ्यांचो मोग आसचो हें ताचें स्वप्न जालें, हो ताचो हुस्को जालो. आपुणूच पयलो पारिसाक आसलेल्या दुबळ्यां खातीर ताची काळीज मोवाळटाली. आनी भाग्यून विसेंट द पॉल आमकां सांगता, भोव करून ताचे वांगड्यांक, विन्सेंट पॉल टेल्स अस, वी शूड नॉट जज द पुअर बाय देयर क्लोथ्स. We should not judge the poor by their clothes, by their outward appearance, or by their mental capacity. भायल्या रुपान पळय नाकात म्हणटा, भायल्या रुपान पळय नाकात म्हणटा आमकां. आमी जेन्ना आदार दिता तेन्ना we his followers should imitate and bring good news to the poor by caring for them, by consoling, helping and guiding them. Since God loves the poor, says Vincent de Paul, he also loves the lovers of the poor. Vincent de Paul संस्थेच्या वांगड्यांक आनी आमकां सगल्यांक विसेंट द पॉल म्हणटा. देव दुबळ्यांचो मोग करता आनी जी कोण दुबळ्यांची मोग करतात तांचोय देव मोग करता. आनी तो म्हणटा, सर्वीस टू द पुअर इज टू बी प्रिफर्ड टू ऑल एल्स अँड टू बी परफॉर्मड विदाउट डिले. काळाव करिनासतना म्हणटा आमी गरजेवंतांक पावूंक जाय, गरजेवंतांक पावूंक जाय, तांकां मजत करूंक जाय, तांचें जिवीत ओडू करूंक जाय. आनीक आमची ही संस्था इतले काळाची हें काम करीत आयल्या. दुबळ्या सभेक जेजूर उपकार. मादर तेरेसा सगळे तरेचो वावर करूंक तिका स्फूर्ती दितालो तो जेजू. देखून ती म्हणटाली, प्रत्येक मनीस म्हाका दुसरो क्रिस्त. तो मागीर क्रिस्तांव जावं, मुस्लीम जावं, हिंदू जावं, कसल्याय धर्माचो आनी धर्म नासलेलो पुरान जावं, तो म्हाका क्रिस्त. आनी हेंच भाव भयणीनो आमचें कार्य, आमचो वावर जावंक जाय. कोणूय तो जावं गरजेक आसा तो म्हाका क्रिस्त. आनी क्रिस्त कसो हांवें ताका पावूंक जाय. आज विसेंट द पॉल आमकांय हीच शिकवण दिता.
सगळ्या सवे क्रिस्ताचो उपकार आनी देखूनच जेन्ना ही महामारी ही पिडा कोरोना व्हायरस कोविड-19 शी पडली तेन्ना जायतो वावर विसेंत पावल संस्थेन केलो आनी करीत आसा. आपल्याकूच कितें उणें करून वांगडी दुसऱ्यांक जेवण दिवंक, दुसऱ्यांक कपडे दिवंक, तांकां तांदूळ आनी दुसरो गोठो दिवंक वावुरली आनी वावरीत आसा. दुसऱ्या सभेक क्रिस्ताचो उपकार आनीक आमची जोडटी हीच जातली. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणाक तुमी कितें केलें तें म्हाका केलें. ही जोडटी आमची निमाणी. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणाक तुमी कितें करूंक ना म्हाकाय करूंक ना. चल वस. कांय ना जुईजा भाशेन, कांय ना आदवोगादान. तुवें कितें केलां बरें केलां. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणाक कितें केलां तें म्हाका केलां जेजू म्हणटा. सो आवर judgment, final judgment is instant. No judge, no lawyer, nothing. आयज ही परब करता आसतना आमकां विसेंत पावल संस्थेच्या वांगड्यांक आनी सगळ्या आमच्या फिरगोजकारांक आमी मागुया एक उदार काडीच बू करून आमचे दुबळें धाकटें सवें आमी उदार जावंक. उबी रावया आनी थोडी मागणी आमची आज ही पोरबे दिसाक बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुण्यारपणांत पोरजेची मोगान सेवा करूंक जेजूचो मोग सगल्यांक दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सवे स्वतान आनी नितीन वागून निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. ल्हान दुर्बळ पिडेंत कश्टवतल्या सवे आमचो ओदीक मोग दाखोवंक आमकां मोगान तांची सेवा करूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. संवसारभर विंचत्यान वांगड्या पासत मागतना आमचे वांगडी मरून गेल्ल्या तांकां स्वर्गीचें सूख मागतना आमचे फिरगोचेर वावुरतेल्या SSVPचे संस्थेचेर आनी ताच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद मागतना तांणी हो वावर ओदीक नेटान फुडें व्हरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. SSVPचो वावर फुडें व्हरूंक जायतीं भाव भयणी दुडवांचो आनी दुसरो आदार दितात. तांकां बरी भलायकी आनी देवाची भरपूर देणी मागतना आमी उदार जावन देवाचो उजवाड आमकां सगल्यांक मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. बापा मुगळा विसेंत पावल ह्या आमच्या अस्काऱ्याक
तुवें पवित्र सभेक फाव केलोय. ताच्या देणे खातीर आमी तुका दिनवासना. ताचे भाशेन आमकांय एक लांबरून उदार काळीज दी. भोव करून दुबळे धाकट्यांचे गोरचांक पावूंक आनी तांचे सवे तुजे पुता जेजूचो रूपकार पळोवंक हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूची नावी. आमेन. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवन हाडटा, आमची काळजां घालून घालता, आमची मनां तुका अर्पिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. घोवा उडो आत्रार हाडटा, ताकाचो रोस समर्पिता. आमचे सुदू सोबेत वयता, मारून घे म्हूण विनोद करता. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान तुका भेटून भाग्यून विसेन तुजे कुरपेन आपुणूय दिसपटी जेजू सांगता मरून ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बोळान आमचेंय जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. वयवचें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदारांचे शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो विसेंदे पावल तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरुंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ पोर करुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नेचो आनी प्रजीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता. तुजे पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन नेमिसा बेटीन वांटून घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोमदूत, भाग्यून विसेंदे पाव आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटय. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एक पोणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधून आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगलीं बापाक उलो मारया. आमचे बापा बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो उशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपांतल्यांतली सुटय आनी सुराखांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक मुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणून तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमची सभे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच केलें म्हणटलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाची ताच्या जेवणांत वांटो घेवन दुबळ्या धाकट्यांचो सेवा करतली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तूं जेजू तूंच म्हाका जाय.
क्रिसमसाच्या वेळार आमी हें गायन गावुया. आर 40 आणि 2, पान 109 आणि 8, आर 42, पेज 198. परबे समयार आमी सगळीं आतां बसावणी घेतली. जेजू मोगाल दोनया, आज हांव दुर्बलाचे सेवेक भोव नम्रतायेन म्हजी आप भेटोवणी करता. मनांत हाडून ही उतरां. म्हाका भूक लागलोली आनी तुवें म्हाका खावंक दिलें. म्हाका ताण लागलोली आनी तुवें म्हाका पिवंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तूं म्हाका भेटलो. हांव गरीब आनी कोश सोंसतालो आनी तुवें म्हाका होलो केलो. तुज्या भोलेपणान वरवीं मोगाल जेजू विन्सेंशन जिविताच्या बेसान भितर सरूंक म्हाका संदी मेळ्ळी. जातून जायतीं दुकां पुसूंक, जायत्यो खोंती होलो करूंक आनी गरिबांक आनी गरजेवंतांक मजत दिवंक म्हज्यान सहकारान दिवंक येता. मोगाल जेजू, तुजी देणी वांटूंक म्हाका खोशी आसा. निश्कोलूंक संभोवलेले माये, मोगाल माये, कृपा म्हाका फावो कर. चे वरवीं तुज्या पुताचें नांव आनी ताचो मोगाचो धीर गरिब्यांच्या काळजांत व्हरच्याक
तांणी म्हाका कृपा दिवची. भाग्यवंत विन्सेंट दे पॉल म्हाका कृपा फावो कर, जे वरवीं गरिबा खातीर हांव वावुरतना तुजे नम्रतायेचें, पेल्याच्या मोगाचें, सादेपणाचें आनी उर्मालायेचें मोन म्हज्या आंगान रिगचें. Amen. We, the members of St. Vincent de Paul, St. Michael Conference of this parish, along with our parish priest, Father Cipriano, and assistant parish priest, and also on our behalf of our poor brethren of this village, would like to thank you all for the valuable contribution in kind and in cash. We, the members and the beneficiaries, will remember you all, along with our benefactors and parishioners, donors, in our daily prayer for your prosperity, good health, so that you may be able to continue to help us in future. Thank you all once again. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत जेजू दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो. भाग्योन विसेन ताच्या पावलांनी चलून गेलो. ह्या याज्ञिकाचे देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्याच मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकांय बळ आनी शक्ती फाव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आमची भयण आलिसीन अध्यक्ष ह्या सेंट मायकल कॉन्फरन्साची तिणें तुमकां दिन वासल्यांत देव बरें करूं म्हणलां. आमी तुमकां सगल्यांक सेंट विन्सेंट द पॉलाची खुशालकायेची परब हांव दिता. हें एक्केरीत काम गिरेस्तांचें जे सेंट विन्सेंट द पॉल ताच्या आश्रयकाल फ्रेडरिक ओझनम, कोरादो फेरिनी आनी दुसरे सांगाती एकठांय जावन तांणी सुरू केलो हो चॅरिटेबल वर्क अंडर द पेट्रनेज ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल. मागुया आमकां सगल्यांक देवाची कृपा. जें कितें आमचे लागीं आसा तें खरें म्हळ्यार आमचें न्हय, तें आमच्या हातांनी घालां. आमी फकत ताचे कारभारी. आनी हें भाग्योन विसेंत द पावल हाणें ओळखून घेतलें. देखूनच खास मोग दुबळ्यांचो आमचेय सवे असलें मोन रचून हाडूंक आज तुमकां सगल्यांक आमी फेस्ताची उनुनीत परबीं दिता आनी वांगड्यांक सोंपून गेल्ल्यांक चांचणीक संस्काय आनी जिवे आसलेल्यांक बरी भलायकी मागता. आतां मीस जाल्या उपरांत भायर सरता आसतना तोंड गोड करून धाकटुली केक तुमी घेवची आनीक तुमचें उदारपण सदांच हे संस्थे सभेन दाखोवचें. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जैतिवंत आमचो देव शेवटाचें गायन आमी गावया. यू 30 पान 248 यू 33 पेज 248. Jesus, oh Jesus, oh.